सांखळे मतदारसंघात कुडणे हांगासर येवपी मायनिंगेक पंचायतीन तशेंच थळाव्यांनी येवकार दिलेलो आसा। मात ह्या खणीचो रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या नैसर्गिक संपत्तीचेर परिणाम जातलो म्हणून देवस्थान समितीन ह्या मायनिंगेक विरोध केला। सांखळे मतदारसंघात कुडणे हांगासर येवपी मायनिंगेक पंचायत तशेंच थळाव्यांनी येवकार दिला। मात हरवळेच्या श्री रुद्रेश्वर देवस्थान समितीन ह्या मायनिंग विरोधात JSW स्टील कंपनीच्या जनसुनावणे वेळार हरकत घेतली। खण सुरू करपाक आमचो विरोध ना, मात ही खण देवस्थानाच्या आवाक्यात येता, जाका लागून हाचो परिणाम रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या नैसर्गिक संपत्तीचेर जातलो अशें देवस्थान समितीचे म्हणणे आसा। EI अहवालात पांडवकालीन गुहा तशेंच हरवळेचो प्रसिद्ध घसघसो दाखयल्लो ना। ही खण सुरू करता जाल्यार देवस्थानाच्या नैसर्गिक संपत्तीचेर हावळ येवची ना हाची हमी दिवची अशें रुद्रेश्वर देवस्थान समितीचे कायदेशीर सल्लागार आदोगाद अमित पालेकरान सांगले। एक गजाल म्हणल्यार जे रुद्रेश्वर देवस्थान आसा ते 46 मीटर अंतराचेर आसा आणि ताका तेकून हरवळे वॉटरफॉल आसा। हरवळे वॉटरफॉल पेरिफेरीक येता आणि पेरिफेरीक येता आसतना ताजो इम्पॅक्ट जो वॉटर बॉडीचेर जाता तो विषय खंयच कन्सिडर करूना। तांणी देवळा बद्दल फक्त देवूळ आसा म्हणून सांगला, ते बिल्ड केले म्हणून सांगला, पण एक गजाल अशी आसा की देव रुद्रेश्वर जो आसा तो स्वयंभू, इट वॉज सेल्फ क्रिएटेड, इट वॉज फाउंडेड, टेम्पल इज पांडवकालीन जे आसा ते पांडवकालीन देवूळ ते हिंदू धर्मा भितर ताका महत्व आसा, कारण जे शेवटची कार्य जाता मरणा उपरांत ती थंय जाता आणि त्या विशयाचेर खंयच ह्या रिपोर्टान समरीन टच केल्ले ना। शिवाय जे वॉटरफॉल आसा तो फाटली 12 वर्सां मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान वॉटरफॉल फुली पॅरेनली फ्लो जातालो, जाल्यार देवळाक जर बरोबर घेतले आणि लोकांक जर ते सराउंडिंग एरिया इम्पॅक्ट जाता तांकां बरोबर घेतले आणि दॅट समरी इज रिवाइज्ड considering this impact on the environment, socially, economically, जशी टुरिझम साइट आसा ती थंय दाखयली ना, पण JSW च्या ह्या पर्टिक्युलर समरीन ते दाखयले ना। एक कित्याक दाखयले ना हो मोठो प्रश्न आसा। लिपोन जर करपाचें आसा जाल्यार ते तांकां मान्य ना, पण ज्या तरेन जर ते सगळे विशय लक्षात घेतले आणि ते सगळे विशय लक्षात घेतल्या उपरांत हे सुटावे जाले जाल्यार कोणाक ऑब्जेक्शन आसचें ना, पण अदरवायज इन द प्रेझेंट फॉर्म the temple is objecting to this particular commencement of this mine. कुडण्या येवपी ह्या मायनिंगेक मात गांवकार्यांनी येवकार दिला। Good morning to all. I am Ms. Siddhi Prabhupuru, Chairperson of Sakhi Municipal Council. Welcome JSW. So the Block 6 Kudnem Kormorin Mineral Block here. As mentioned just now, my colleague, my councillor, Shri Madkar, he has already given you the clear guidance how it should go as far as EC is concerned. कितें करपाक जाय तें। हांव श्री बाबुला जयराम मळीक सरपंच ग्रामपंचायत कुडणे। आतां आज जे हे हियरींग हांगा आसा सगळे रवींद्र भवनात ते हियरिंगाक आयिल्लो आसा आनी हांवें थंय म्हाजें म्हणणें मांडलेलें आसा। कितें म्हणून तर ही जी मायनिंग जी आतां जातली JSW हे केल्या ती घेतल्या ती आणि तिच्या संबंधी जे एनवायरमेंटलाक लागून जे पोल्युशन संबंधी जे हियरींग चालू जे आसा ताका आज आयिल्लो आसा आनी ते म्हाजें म्हणणें मांडलेलें आसा। हांव फुल्ली सपोर्ट करता ह्या मायनिंगाक। एज आमी विलेज पंचायत कुडणे फुल्ली सपोर्ट करता मायनिंग एक्टिविटीजाक। इनफॅक्ट we are waiting for the mining to start in our village since long time. पंच मेंबर कुडणे पंचायत आमचो मायनिंगाक सपोर्ट आसा, पूण थोडे आमची सराउंडिंग एरिया आसा करमाळे म्हण हे गांवान जवळ जवळ 40 घरां आसा, तेंचे बी थोडे व्यू घेवचे, तेंची बी सर्वे करची, तेंच्या मनान कितें आसा काय म्हणून इतलें सांगपाक सोदता की मायनिंग चालू जाता ही बरी गजाल आमच्या खातीर। हांव सो वेलकम करता तुमकां आणि आमचे जे कितें एम्प्लॉयमेंट्स आसा तुमचे ते आमच्या चडांत चड लोकल्सांक मेळचे आणि एनवायरमेंट आनी एग्रीकल्चर सांबाळून मायनिंग चालू जावची हे मागता। सो आता JSW टेक ओवर करूंक सोदता तेंच्यांनी आता पयलीं जे कामगार ते कामाक आसले तेंकां आसा ते सिस्टमीन परत कामाक घेवचे। सो डिप्लोमा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।